देवगुरु दीस दिवं तुमकां सोमेस्तांक आनी परत एक पाटी म्हज्या चॅनलाक तुमकां हांव स्वागत करता आनी 2026 ह्या इसवेच्या पयले ट्रॅव्हल सिरीसान तुमकां हांव सोमेस्तांक स्वागत करता. आतां हांव आसा आय थिंक हांव मोस्टली 5 म्हयन्या उपरांत हांव विडियो करना आसा. लास्ट हांवें केल्ले ऑक्टोबरांत म्हजे साऊथ सुडान विडियोज पळयले ते म्हजे लास्ट विडियो. ताजे उपरांत हांव काही ट्रॅव्हल करूं ना आनी ह्या वर्साचे हे म्हजे फर्स्ट म्हळ्यार दुसरे कंट्री. हांव ऑलरेडी लाओस म्हणल्या एक देशाक वचून आयिल्लो आनी आतां हांव आसा थायलंडच्या बँकॉकाच्या एका एअरपोर्टांत आनी हांगातावन हांव वचून आसा एक नवे देशाक आनी ते जावन आसा कंबोडिया. आमच्या साऊथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंटांत आसच्या कंबोडिया म्हणल्या एका देशाक आमी वचून आसा. हांव लाओस देशाच्या लुवांग प्रभांग म्हणल्या एका जाग्यांत आसलो. थंयतावन हांव फ्लायटार ट्रॅव्हल करून हांगा बँकॉक पावला. आतां आनीक 1 घंटो फ्लायट बँकॉक तावन कंबोडिया. सिएम रीप म्हणलो एक जागो कंबोडिया वचून आसा आमी आतां. सो तुमकां परत एक फावटी स्वागत आनी हांव तुमकां कंबोडियान मेळटा. हे बँकॉकचे एअरपोर्ट. बँकॉकान 2 एअरपोर्ट आसा. बँकॉक थायलंडाची राजधानी. बँकॉकान 2 एअरपोर्ट आसा, एक सुवर्णभूमी म्हणून आनी एक डॉन मुआंग म्हणून. हांव आसा डॉन मुआंग एअरपोर्टांत. ही एक ल्हान एअरपोर्ट. बँकॉक सुवर्णभूमी बरी व्हडलें न्ही पूण एक दुसरेंच एअरपोर्ट. सो हांगाचे एअरपोर्ट पळया. सो हांव तुमकां कंबोडियान मेळटा. From here to the city. ओके. तुमकां सोमेस्तांक कंबोडिया देशाच्या सिएम रीप शहरांत तुमकां हांव स्वागत करता. हे हांगाचें एअरपोर्ट अँकोर वॉट एअरपोर्ट म्हणून ह्या एअरपोर्टाचें नांव. आनी आतां हांव टॅक्सी काडून सिटी सेंटराक वचून आसा. हांगा तावन सिटी सेंटराक $30 बाय टॅक्सी. बस आसात $10 पूण बस तुमकां हे टॅक्सी काडल्यार सीदा हॉटेला म्हणसर पावयतात. बसार गेल्यार एका टावनान सोडटात मागीर परतून तुमी परतून आनी एक ट्रान्सपोर्ट काडण्याचे. सो बेटर तुमी टॅक्सीरच तसो म्हणून. वीच वन? दिस वन? ओके. कॅन आय सीट इन फ्रंट? In front, yes. Yeah. Come in front. Your good name? Me? Your name? Sophie. Sophie. Yeah. Sophie, let's Sophie welcome Karya. Welcome to the video. Yes. Hi. So आमी आतां सिटी सेंटराक वचून हॉटेलान चॅक इन करून मागीरचे पळया इल्ले रेस्ट करून मागीर सांजेर नायट मार्केट भोवया. पळय हांगा तुमकां दिसता सिएम रीप अँकोर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. ग्रॅब ॲप केल्यार $30 जाता. सो हांव हांकां एक चान्स दिवंक म्हणून हांकां चूज केलें. नायस, व्हेरी नायस एअरपोर्ट, व्हेरी बीग. Yeah. इट्स न्यू? New. Almost like 2 years. 2 years इट्स न्यू. 2 वर्सां पयलीं जाल्लें हे एअरपोर्ट. नाजाल्यार मेन एअरपोर्ट पिनॉम पेन कंबोडिया देशाचे राजधानी आनी व्हडले सिटी ते सावथांत पडटा. हे आमी सिएम रीप इल्ले नॉर्थन सायडार पडटा. सो हांव डायरेक्ट हांगाच आयलो कॅपिटल सिटीक वचून. कित्याक म्हळ्यार हांगा एक व्हडलें टेंपल आसा अँकोर वॉट म्हणून. ते पळोवंक ताचे खातीर हांव सीदा हांगाच आयलो डायरेक्ट. ओके. कंबोडिया विशयांत सांगचें जाल्यार कंबोडिया एक देश हांवें ऑलरेडी पयलें सांगलें साऊथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंटांत पडटा. हाचे बॉर्डर्स आसा थायलंड, लाओस आनी व्हिएतनाम.
Thailand west ageta, Laos north. On ten town Thailand, Laos town Thailand town connecting flight kanon Siem Reap. Magir east side Vietnam. And south town tasa Gulf of Thailand, pura udak Dorio. ये अच्छे लोकेशन एशिया कॉन्टिनेंट अंत पण साउथ ईस्ट एशिया 7-8 कंट्रीज असा ताजे अंडर येता एशियान म्हणटात ताका ASEAN म्हणून सो ये एशियान ग्रुप ऑफ कंट्रीजचे अंडर कंबोडिया येता आणि सडावत हांगा बुद्धिझम फॉलो करतात आणि थोडे जण हिंदुइझमय फॉलो करतात मेजॉरिटी हांगा खमेर म्हणून रिलीजन आर यू खमेर it's your religion religion is Buddhism. Yes. But Khmer is what language? Khmer is the language and the country. Yeah. Kingdom of Khmer. Yeah. And official yes. Kingdom of Cambodia, but we have two names. You can call two names. What is the name? Khmer or Cambodia. Okay Pole. I didn't know that. I just came to know. Yeah, Khmer. I know Kingdom of Cambodia. Yeah, Khmer is a language or nationality. Okay. So official now Kingdom of Cambodia म्हणून आणि आमचो भास खमेर म्हणून किंगडम कित्याक म्हणटात कित्याक म्हळ्यार आजुनी हांगा एक राय आसा तो राज्य करना आसा ताजें नांव आसा सोहोमानी योर किंग्स नेम इज सोहोमानी सैहामनी Yeah. त्या राज्याचें नांव हांगासो राय ताजें नांव सैहामनी तोय राज्य करना आसा सद्याक 2004 इसवेतान ताजे ओटूक अध्यक्ष आसा प्रेसिडेंट आनी प्रधानमंत्री प्रायम मिनिस्टर दोगांय आसात सो हे कंबोडियाक रूल करना आसात आतां सद्याक आनी कंबोडियाचे पॉप्युलेशन सांगचें जाल्यार 18 मिलियन लोक दोन 2026 रेकॉर्ड केल्ले 18 मिलियन आणि हांगाचे करन्सी कंबोडियन रियल मेजॉरिटी US डॉलर यूज करतात थोड्या कडेन कंबोडियन रियल यूज करतात डू पीपल स्टील यूज रियल्स Yes. Some people. All the people use real. Okay. Yeah, and then we accept everyone can pay US dollar. US dollar. Okay. Yeah, because the tourists sometimes they don't understand, and then confusing about our currency is really big. Okay. So that's why our prime minister we allow all the foreigner come and pay US dollar. US dollar. And we don't accept credit card also. Yeah. So one US dollar, how many real? One US dollar is 4,000 real. 4,000 real. Yeah. Okay. वो ये माको गोत असले. 1 US dollar दिल्यार 4,000 कंबोडियन रियल मेळटा. आणि आमचे भारताचे इंडियन रुपीज दिल्यार 44 रियल. तो सांगून आसलो 2 महिने पयले थायलंड आणि कंबोडिया मस्तू वॉर जावन असले हांवें विचारलें कित्याक जस्ट एक गोड्या खातीर वॉट्स द नेम माउंट लाई The mountain we call wait Previhir mountain. Okay. Yeah, and lie on the border. Okay. And have the ancient temple is Previhir temple. Yeah. एक ते गोडो आसा थायलंड बॉर्डर आणि कंबोडिया कडेन हे नॉर्थ सायडीक ताजे खातीर तांणी लढाई करना आसात कित्याक म्हळ्यार ताजे वयर गोड्या वयर टेंपल आसा आनी ही सांगतात ही हांचे म्हणून थायलंडाची सांगतात ते तांचे म्हणून त्या देखून 2 महिने पयले आतां इल्लें उरना इल्लें कूल आसा इथे इल्लें काम आसा And also have like a Dongraj mountain. Yeah, Dongraj mountain. पळय आमच्या संवसारांत काल्याक परत लढाई करतात गुड्याक टेंपला खातीर पूण कालकाचे इट्स आमचे जिणेचे एक पार्ट ऑफ लाईफ म्हणटात So Thai they crazy. They fight Cambodia and invade come to inside of the land of Cambodia. 30,000 of the farmer they got lost their own house. So right now they cannot go back their own house yet. Because Thai they invade and takes all the house, all the farm from the farmer. 30,000 कंबोडिया लोकांचे घर थायलंड घरांनी हे केले अटॅक केले ते इलिगली एंटर करून 30,000 इट्स टू मच Yeah.
फार्मर्स म्हळ्यार कृषी करतली परत. आनी विजा विशयान सांगचें जाल्यार आमकां भारतीयांक इंडियन्सांक ई विजा मेळटा, नाजाल्यार ऑन अरायवल मेळटा. कावंटर आसा $50 $50. ऑनलायन एप्लाय केल्यार $30 30 की 35 म्हाका उडासना. 2 म्हयने पयले केल्ले हांवें. मस्त इजी फॉर्म फिल करा, डिटेल्स घाला, पासपोर्ट कॉपी आनी हॉटेल बुकींग. व्हेरी इजी फॉर्म. 3 दिसांनी ई विजा येता. ई विजा आसल्यार बेटर. थोड्या फाटी ऑन अरायवल येवन दिना जाल्यार मागीर फाटीं धाडल्यार वेस्ट. ई विजा आसल्यार इल्लें सेफ सायड. सो कंबोडिया वेबसायटार बसून एप्लाय केल्यार 3 दिसांनी तुमकां मेळटा. ओके, आमी आतां पावली ह्या हॉटेलाक. ह्या हॉटेलाचें नांव आर्च एग हावस म्हणून. पळया, हांव चिंता हें पोरनें घर तें तांणी हॉटेल केलालें. बंगलो आहल्या बरी दिसता, पूण भितर सुमार रूम्स आसात. सो हे आमी booking.com हातून बूक केल्ले. आनी कितले दीस रावून आसा हांव? 3 nights 2 days. 3 रात आनी 2 दीस. ताका हांव पे करना आसा $34 $34. एक्चुली पळया, रूम दाखयता हांव. भायर तावन सोबीत दिसता, भितर पळया कशें आसा म्हणून. ओके ओके, बाल्कनी. सॉरी. The area that you can sit to visit the city view. Yeah, nice. It's yeah. Balcony आसा, सिटीचे व्यू पळया. ओके. 202. ओके. ओके. Where is the key? Here. Okay. The Wi-Fi password. Okay, sure. This key card here. Okay. And is this your first time in Siem? Yeah, in Cambodia. I came from Laos. Oh. Yeah. And do you have a tour? Not yet. Slowly I check and maybe I can connect with you. Oh, you have? Also have arrange a tour. Okay, sure. I will read. Our military tour. Okay, sure. I will read and I'll get back to you. And let us know. Okay, sure. This is with guide or only tuk-tuk? Only tuk-tuk. Only tuk-tuk. Okay. Sure. And Thank you. We also do the laundry service. Yeah, I will give you laundry. But I can give now? And you can give me now and you get it back tomorrow afternoon. No problem. You have a bag or something? How do I put? You can put in the plastic. Okay. You're close to us and You have plastic? yeah, we have. Okay. Or when I come down, I give you the Yeah. clothes. Okay. Okay. Your good name again? My name is Shanghai. Shanghai. Yeah, Shanghai. Shanghai? Is it China? Very nice to meet you. Nice Very to nice to meet meet you. you. See you. See you. Thank you so much. Yeah, thank you. Room tour देता एक लांच है. ते बेड एक सिंगल रूम. विंडो, बेड, एक लांच चेयर असा, 2 टेबल. लाइट्स. ओके. हांगा हँगर्स आसा, वॉर्डरोब, शूज दवरूंक, 2 उदकाचे बॉटल. हे बाथरूम. तुमकां समेस्तांक सीएम रिपाक स्वागत. मुझे कंट्री नंबर 32. पूण हांवें बॅगी काडून आणकी केल्या. डायरेक्ट रूम टूर दिवन आसा. ओके. इल्ले सेटल डावन जावन इल्ले रेस्ट करून मागीर तुमकां भायर आपोवन व्हरता. परतून तुमकां म्हज्या ह्या विडियोक हांव स्वागत करता. तें म्हजें हॉटेल हांव परतून दाखयता पयस तो. हांवें वॉर्डल सांगलें पळय पोरनें घर आनी आतां प्रस्तूत तांणी हॉटेल बरें केलां. सो बरें आसा रूम, तुमी पळयलें न्ही. 1 घंटो न्हिदलो मागीर आतां भायर आमी नायट मार्केटी कडेन या. आमी नायट मार्केटी कडेन या आनी थंय वचून हाय
तेही वचून आमी पळया काले मेळटा खावंक दुसरे दुसरे डिशीस ट्राय करया तुमी म्हजे लावस व्हिडिओ पळयल्यार ते हांव किडयो पुरो खावन नासलो म्हाका एक आशा दुसरे दुसरे फूड ट्राय करूंक आनी खंयचे आमकां इंडियन पुरो मेळना पळय तसले पुरो फूड ट्राय करूंक म्हजी एक आशा हॅलो पळय हांगा बोर्ड घाला नायट मार्केट हांगा क्रॉसींग आमी इंडियन केल्ले बरीच कांय रुल्स ना वट्राशी क्रॉस करचे पळया exotic. Hello, can I take food? What is that? Grasshopper? Grasshoppers पळया बघतो ना कोंकणीन काले म्हणटात की म्हणून हांगा सुंगटां हांगा what is this? Cicada. Okay. This cockroach? Ant. What is this? Cricket. Cricket? Yes, same. Can I try one? Yeah, try. How I take it? So, Okay. spicy. Yeah. Good, yeah. Grasshopper try करिया पड़ेगा. You guys want to try? Good taste. Good taste. 50-50. How much? Oh? I know, money. Okay. Thank you. Yeah, thank you. आणखी म्हणजे तोंडात जाता एक वेळ उडे म्हणून जाता इल्ले पयस वचून उडया सत्य सांगिजे टेस्ट वन ना कालगी मसाला घालून बट ते खावंक ताजें टेक्स्चर म्हजें मूड ऑफ जालें ताजें टेक्स्चर बरें ना एक तर पेपर केल्ले बरी तुमी पेपर आणखी आसा म्हज्या तोंडांत तुमी घरा पेपर खावंक ट्राय करा सेम टेक्स्चर खावंक जायना मो पेपर केदाला ट्राय केल्यार सेम पूण मसाला इल्ले बरे आहले तितलेच त्यात टेस्टाक घालतात पळय हांव सोडून आसलो एक्चुअली हांवें मॅप घालून येतलें खंय तांगी लायट्स पुरो पळोवन आयलो ते पुरो लायट्स हांगा येवन पावतात पब स्ट्रीटाक पळया हे फुल एक लायन बार्स मात्र दोनी सायडीन रूफटॉप बार आसा जाल्यार ते वयर रूफटॉप बार अँकर बार म्हणून पळय हांगा नांव पळया पब स्ट्रीट पळया दोनी सायडीन पब्स नॉर्मली आमच्या इंडियन पुरा स्ट्रीट्साक नांव आसता आतां आमचे कोड्याल जाल्यार MG रोड जालें नाल्यार नंतूर रोड तशें पुरो नांव हांगा पब स्ट्रीट खंय म्हणी आयकलां लागी तुमी तशें दोनी सायडीन पब्स आनी अशें जाल्यार फूल क्रावड हांव चिंता 10-11 वरां आयल्यार फूल पॅक आसतलें हांगा आनी हे फॉर शुअर सकाळी पुरा हे मेन रोड
आता रातीक पब स्ट्रीट बरी कन्वर्ट जाता. सुबीत दिसता पळोवंक कित्याक म्हळ्यार मस्त लायट्स आसा, कलर्स आसा, क्रावड मस्त आसा. फॉरेनर्स चड दिसतात म्हाका. हांव बी फॉरेनर येता पूण हांव एक गोरी म्हणचे वायट्स गोरी सुमार दिसतात. आनी एक काले हांवें आयकलां हांव रिसर्च करतना अशे क्लब्स पूण आसतात पळय ते तुमकां थोडे स्कॅम करचे चान्सीस आसता. सो ते इल्ले केअरफूल रावचे, इल्ले जागृत रावचे. स्कॅम म्हळ्यार कशें आतां भायर दुसरे प्रायस आसता, मागीर भितर बील येताना आनीक एक्स्ट्रा प्रायस घालतात. मागीर तुमकां फायट करूंक जायना. मागीर लोकल तांचे ग्रूप पुरो आसता, तांणी येवन ओट्टूक जाल्यार आमी ऑब्वियसली भियेता, पॅनीक जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी दुसरे कंट्रींत आसा. त्या देखून खंयचे बरे रिव्यूज पुरो आसता पळय पब्बाचे या बाराचे, तातूंत वचा तुमी तुमकां वचूंक जाय जाल्यार. नाजाल्यार कांय म्हणी प्रूफ आतां म्हजे कडेन तांणी करची ना कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन कॅमेरा आसा, प्रूफ पुरो आसता. सो इल्ले चान्सीस उणे. बट तुमी केदांय एक प्रूफ दवरा, नाजाल्यार काले म्हणी प्रूफ आसिजे की तांणी स्कॅम केलो म्हणून. सो तुमी सेफ सायड आसता. हांव एक्चुली नायट मार्केटीक वचूनच आसलो हेल्थ रोड हांगा तो अशें गेल्यार नायट मार्केट मेळटा. आनी म्हाका हें दिसलें खमेर रेस्टॉरंट, खमेर किचन. ओडल हांवें सांगलें न्ही, खमेर इज द लँग्वेज एंड बुद्धिजम इज द रिलीजन, खमेर लँग्वेज. आनी साडावत लोक हांगाचे लोकांक खमेरच म्हणटात. आतां आमकां इंडियन्स म्हणटात, सो हांगाचे लोकांक खमेर म्हणटात. तांचे फूड हांगाचे तांचे खमेर फूड खावया. हाय, हाव आर यू? I'll have one beef. You have pork? Pork? Yeah, one. Comes with rice? Okay, rice. And beer, what you have? You have happy hour, yeah? Okay, one. How much? 50 cents, yeah? Yeah, okay. One. Which beer is that? Angkor? Angkor beer? Okay. Ani happy hour beer. 50 cents. 50 cents mullar $1 India chata 90 darlar. 90 चे हाफ 45 रुपीसाक बियर. पळय कितले ओडले म्हणून. म्हाका गोताना अशें दाखयलें ताणें, म्हाका सायज गोताना काले पळय. ओके, हे हांगाचें बियर अँकॉर. CM रिपाचें आनीक नांव अँकॉर सिटी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तें हांव नॅक्स्ट विडियोन सांगता आमी टॅम्पलाक वताना. हे हांगाचें बियर लोकल अँकॉर. एक ड्राफ्ट ग्लास 45 रुपीस. म्हाका गोताना इंडियन काले प्रायस बियराचे. कमेंट्सान सांगा. ओ तुमकां चियर्स सांगू ना. चियर्स. सॉरी सॉरी. ओके, हांगा आयले पोर्क लोकलाक. नांव इल्ले फन्नी दिसता, बट हांगाचें नांव कांय करूंक जायना. पोर्क लोकलाक कंबोडियाचे सिग्नेचर डिश. सिग्नेचर म्हळ्यार नॅशनल डिश, ट्रेडिशनल डिश. हांगा आयल्यार तुमी हे ट्राय करीचेत. हांवें ट्राय करूं ना, बट हांव खंयच्या कंट्रीक वता तेंचे ट्रेडिशनल नाजाल्यार नॅशनल डिश हांव डेफिनेटली ट्राय करता. खंय म्हणी खंय हांव सोदून वचून काडना, हांव ट्राय करता. सो हे एक हांगाचे डिश. आनीक हांवें ऑर्डर सांगलें फीश अमोक. सो ओके, ट्राय करया. दुकरा मासाचे हे पोर्क लोकलाक या लकलोक तशें का लेगीत नांव. लोकलोक तशें का लेगीत नांव. पयलीं हांव दुकरा मास मात ट्राय करता पळय. बॉन एपेटी. बॉन एपेटी म्हळ्यार हॅव अ गूड मील म्हणून फ्रेंचान. थँक्यू. आनीक बियर 40 रुपयाक बियर म्हणून आसा.
इल्ली स्वीट असा आणि मस्त लसूण व्हेरी गार्लिकी लसूणाचे फ्लेवर असा स्प्रिंग ऑनियन असा इल्ले स्वीट असा इल्ले आंबूट असा पूण अजोट एक सॉस दिला काले म्हणून वतना पळय pepper sauce, yeah, spicy. So you add with this? Yeah. Okay. मिरयेचे सॉस मिरी असा हांव मोव आसा गी म्हणून मीठ आसा मिरी आसा इल्ले मोव इल्ले स्वीट आमकां शेळ जाल्यार कशें मोव आनी मिरी कावयतात घरा ते म्हाका उडास येवन आसा तांणी सांगलें बरी करया ते घालून ओके आतां ते स्वीटनेस बॅलन्स करता कितें म्हळ्यार हे इल्ले इल्ले गार्लिकी इल्ले स्वीट लसूणाचे फ्लेवर बरें आसा आनी इल्ले स्वीट आसा ते सॉस घाल्यार बॅलन्स जाता बरें आसा व्हेरी नायस फर्स्ट टायम हांवें खावनशें आय लायक इट म्हाका पसंद ओके जेवण जालें म्हजें आनी बील जाल्लें $3.50 $3 म्हणल्यार 270 रुपीज इंडियाचे 270 रुपये 2 बियर आनी जेवण दुकरा मास आनी शीत हांव चिंता मस्त चीप आनी हांवें $50 दिल्ले तांणी पार्टी डॉलर्सान दिले पूण 2000 रियल्स हांगाचे लोकल करन्सीन दिल्ले हांगाचे लोकल करन्सी पळया एक कंबोडियन रियल म्हाका गोत्तू ना हो कोणाचे फोटो म्हणून हांव चिंता पयल्यानसो राय आसतलो आनी एक 1000 रुपये 1000 हांगाचे कंबोडियाचे रुपीज 1000 कंबोडियन रियल हाका वॅल्यू ना हाका वॅल्यू 20 सेंट्स म्हणल्यार $1 म्हणल्यार 90 रुपीज 20 सेंट्स करा हांव चिंता 10 रुपीज 10 नाल्यार 15 रुपीज आसतले आमचे इंडियाचे हांगाचे 1000 पळया चॅक करया हांव तुमकां चॅक करून सांगता 20 रुपीज 1000 रियल 20 रुपीज इंडियाचे सो हांगा 1000 इंडियन 20 हे हांगाचे लोकल करन्सी हांव हे व्हिडिओ हांगात एंड करता आतां हांव फाटीं रुमाक वचून आसा फाल्यां सकाळीं 4 वरां फोटो 4:30 वरार कित्या म्हळ्यार हांगाचें तें टेंपल हांव खंयचें पळोवंक आयिल्लो पळय ते सकाळीं सूर्य उदेताना मस्त सुबीत दिसता सो त्या देखून 5 वरां वचीचे 4 वरार उठीचे पडटा देखून हांव घरा वचून न्हिदता रेस्ट करता आनी तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा हांव चिंता तुमकां हे व्हिडिओ पसंद जाले म्हणून आनी मस्त टायम उपरांत हांवें कोंकणीन करचे व्हिडिओ ओके परतून तुमकां स्वागत कंबोडियाक आनी मस्त थँक्स सपोर्ट केल्ल्याक आनी हांव तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा चदर शेअर गुड नायट आनी सी यू इन द नेक्स्ट वन